have a small quote of our Kalam Sahib, ex Rashtrapati. He said, one book is equal to so many friends. One good book is equal to so many friends. But simultaneously he said, one good friend is equal to one big library. We don't have a choice where we are going to be born, who are our parents. But definitely we have a choice who could be our good friends. So while choosing your friends, be very particular, my dear friends. Younger kids especially, choose the right person who could be your friend. Some naughty friend can ruin your life. Understand? So be very wise. Madam has said so many things about that. You are really, after your parents, the best one is your siblings and your friends. So you are very close to your siblings and friends, so choose your right friends in your life. आज सकाळी म्हाका रेड क्रॉस सोसायटी ऑफ इंडिया हांच्यांनी आमंत्रीत केल्ले भुरग्यां कडेन ड्रग्सां बद्दल उलोवपाक and to say no to drugs and role of law enforcing agency in prevention of drug abuse in the educational institution. हांगा खूब दुसऱ्या स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं. हांव तांच्या बरोबर खूब उलयलें, तांकां खूब सांगिल्लें आसा. बट आमी सगळ्यांनी तांचेरूय ती ल्हान आशिल्ल्या कारणान, पियर ग्रूप प्रेशर आशिल्ल्या कारणान, प्लस मॅच्युरिटी इतकी सेट ना जाल्ल्या कारणान भुरगीं खंय मातशी हेवटेन तेवटेन व्हावूंक शकता. तर आमचे सगळ्यांचे आवय बापायचे आनी कम्युनिटी सोसायटी हांचे सगळ्यांची तांचेर नजर आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी सदांच पळयता की लोक म्हणटात की पुलिसांक खबर आसा, पण जेन्ना पुलीस हात घालता तेन्ना आमी थोडो विचार करता की हाजी वय कितें, ताका रिहॅबिलिटेट करूंक जाता काय ना, ताका कावन्सिलींग दिवंक जाता काय ना, नाजाल्यार ताजें फूल आयुश्य बरबाद जावपाक शकता. आमी होवूय स्टेप पयलीं घेता. आयकना जाल्यार आमी फुडें रेड्स मारून ऑफेन्सीस बूक करता. आतां सुद्दां खूब ऑफेन्सीस बूक केल्ले आसतले. तुमी न्यूजपेपराचेर, सोशल मिडियाचेर, न्यूज चॅनलांचेर पळयलां आसतलें. आमी कोणाकूच सोडना आनी कोणाकूच सोडचें ना इन ड्रग्स, बिकॉज वी वॉन्ट आवर सोसायटी टू बी फ्री फ्रॉम ड्रग्स. नशा मुक्त भारत, that is a slogan. Say no to drugs. And my appeal to all the people की आमकां कॉन्फिडेन्शियली तुमी इन्फॉर्मेशन दिया. तुमची आयडेंटिटी सिक्रेट दवरतले. प्लस ऑल इंडिया बेजीस मानस हेल्पलायन आसा, जेचो नंबर जावन आसा 1933. हाजेर जर तुमी इन्फॉर्मेशन दिले तर तुमकां कोणाकूच कळना की कोणे इन्फॉर्मेशन दिला. फक्त आमच्या पर्यंत सुद्दां पावता ते फक्त की कितें रॉंग जालां, खंयसर कितें जाल्लें आसा, आनी ताचेर आमी फुडली आमची इन्वेस्टिगेशन्स करता. माय रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स कम्युनिटी, लेट अस फायट टुगेदर इन इरेडिकेटिंग दिस ड्रग, फॉर वीच we need your support. You all are the eyes and ears of police and law enforcing agencies. We approach you, become our informants, become the mentor for the children, and share this information for better future of our children.